समाजात प्रत्येक व्यक्ती जरी तो आपल्या खातीर वावरता परंतु समाजाचे कशे तरेन आपलं योगदान दिता ताचे फुडें वचून देशभक्ती देश राष्ट्र हें आसा हाची सगळ्यांची तर आमी सांगड घातली तर निश्चितपणे जे कितें यश प्राप्त जाता जे कितें प्रयत्न म्हजे कडल्यान आपल्या कडल्यान जातात त्या प्रयत्नाचे वाटेकरी संपूर्ण आपल्या राष्ट्र ह्या भावनेन समाजा भावनेन जर आमी वागले जाल्यार एक खरो देशभक्त चारित्र्यवान नागरिक उबो जाता आणि खरें तर म्हटलें आमी की चारित्र्यवान राष्ट्रभक्त समाजभक्त हो मनीस जो आहा देशाची खरी संपत्ती आसा अशें म्हाका दिसता कारण ताजे कडल्यानूच बरी कार्यां घडला जे आमचे मोठी मोठी नांव आज आमी पळयलीं मोठे मोठे जावन गेले ताणें प्रत्यक्ष खूब कश्ट घेतले आणि कश्ट घेता घेता खातीर स्वता पुरतेच वावरले ना कारण समाजा खातीर देशा खातीर हांव कितें करता ह्या भावनेन ते फुडें गेले आणि म्हणूनच खंय तरी आमकां ते वंदनीय जाले आमच्या समाजाक आमकां अशाच पद्दतीन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा अशे पद्दतीची संस्था करतात अशें म्हाका दिसता आता एक बुन्याद एक बिल्डिंग आसा बुन्याद सारकी ना आणि तूं वयर मजल्यार मजले बांदत आसा जातलें कितें तशें जावपाचें आसा म्हणजे बाल शिक्षण म्हणल्यार कितें तर ल्हानपणा साकून फ्रॉम होम म्हणजे भुरगे रचले तेन्नाच्यान मुखार वच पयलीं जे इस्कॉला येवची पयलीं प्री केजी घरा कडेन जें शिक्षण जाता आनी मागीर बालवाडी साकून बालवाडी शिशुवाडी जाय तें म्हण थंय जें शिक्षण जाता ताजो कॉन्सेप्ट लेटेस्ट सगळी अवेलेबल आसात आनी जे डेव्हलप्ड कंट्रीज आसात ते हे वापरतात बेस्ट कंट्री फिनलँड थंय ह्या बद्दल खूब जागृताय आसा आनी ते अमेरिका वचून तांची सगळें हें घेता संशोधन घेवन तांगेलें जर कशें चल्लां त्या भशेन घेवन मुखार वता आनी आमी हांगा फक्त हायेस्ट लेवलीचेर थी कशें बरें जातलें तें पळयतात पूण ही बुन्यादीचें आमकां आमी अजून लक्ष दिवूं ना